सगळ्यांकी नमस्कार. आम्ही पुढले व्हिडिओ अंतू श्रीमद भागवत सान मटार सांगलाय. आजी आम्ही सांगू सची भगवद्गीतेचे इम्पॉर्टन्स आता इतके किती रत भगवद्गीतेत सांगता म्हणल्यार ये विच 14 तारीखेक आता भगवद्गीते जल्लले म्हणल्यार देवान अर्जुनाक सांगून दिल्ले दिवसू गीता जयंती म्हणून आमगेले इंडियांतू सक्कड करणे ताजे सेलिब्रेशन जाता आसा. तेन्ना म्हाका दिसलें भगवद्गीते ಸ್ವಲ್ಪ म्हाका कळ्ळल वरीची ते तुमकां सांगून दिवया आमलेकले. तेन्ना आमी सोर करया न्हू. आमगेल्या घरांत तुका एक वॉशिंग मशीन इलेक्ट्रॉनिक्साचें कसलेंय एक सामान आमी घेतना ताजे आमकां एक कॅटलॉग मेळटा. हे मशीन कशी यूज करता, कशी करून नज्जे तशी क्लियर जावन तांचो बरो नासता. हे कांय पळयना अशी आतां आमी चडावत जनांनी ते मशीन यूज करचे. आमी हांगा ताका वॉशिंग मशीन म्हणून लिखुया. ते मशीन आमी यूज करचे, कशें ऑन करचें कशें ऑफ करचें तशी ಸ್ವಲ್ಪ मात्र ते आमकां हांडिल्ले जनांक गेल्या की निमगून ते कसं म्हणटा ताका कॅटलॉग आमी तशें कोणें चडावत जनांनी वाजून पळोवचें ना. आमी सुरवे जावन पळोवचें कांय न्ही. मस्त आमी पळयल्लेंची सांगू पुरोवचें एक जन सक्कड म्हाका गोत्तस म्हूण सकाळ सांगताची यूज करताची जाल्यार एक आमगेले काही विंगड सेटिंग्स आसता. जाल्यार कॅटलॉग वाजना अशी हे कांय आमकां मनावचें ना. केदना यूज करचे वरीची आमी मशीन यूज करताची. चिक्कोल चड आशिल्ल्याक एक सेटिंग्स आसता, चिक्कोल उणें आशिल्ल्याक एक सेटिंग्स आसता. तशी विंगड सेटिंग्स कळना अशी आमी कसो करताची म्हळ्यार चिक्कोल उणें आशिल्ल्या उंगलेक चिक्कोल चड आशिल्ल्या उंगलेचे सेटिंग्सारी वर्क करताची ते यूज करताची. तातूंत कसो जाता म्हळ्यार उदक, करंट, डिटर्जंट अशी सक्कडी आमकां वेस्ट जावं वता. आमगेले समेरी अवंगलय वायट जावन वच्यो पुरो. तशीच केदना हाय पवरारी म्हळ्यार चड चिक्कोल आशिल्ले अवंगलेक हाय पवरारी वर्क करचें. केदनाय आमी हाय पवरारी वर्क करतना मशीना कॅपासिटी उणी जावन येता. तशीच मशीन ओग्गी वायट जाता. तशें जातना आमी कस्टमर केअर आपयताची तांकां सांगताची. तांणी येवन हे समकून तांणी निंगिताची तुमकां ते कॅटलॉग एक दिता म्हूण तांणी निमगिल्यार तेजे उडगासूं ना. तसलें एक सामान मेळ्ळा की ते उडगास आसना. उडले थंय हांगा सकाळ सुद्दून करून आमी खंय कोंकणी ते काण दिताची. तदना ते कस्टमर केअर तांणी दाखोवन दिता नासतलें आमी एक समेर पळोवचें आनी ती सकाळ बरो नाशिल्लें न्हू. कसो खरें ते कसो करून नज्जे तशें सेटिंग्स पुरी आनी सांगूंक दिवनाशिल्लें बरो नाशिल्लें न्हू. आमी पळयना शिरप बिले चुकी जाल्ले म्हूण आमकां तदन दिसता. तशीच आतां भगवद्गीता कॅटलॉग म्हूण न्ही हांव सांगिल्लें तुमकां मन आवडच्यो कितें हांव सांगिल्लें. एक एक्झाम्पल सांगिल्लें. देवान एक जनांकय दिल्लें कॅटलॉग आतां भगवद्गीता. देवान आमकां सृश्टी केल्लें म्हळ्यार मॅन्युफॅक्चर केल्लें. तेन्ना आमी म्हणलेलें हे मशीन कशी आसूं कसल करता कशी करून नज्जे हे सक्कडी देवान ते भगवद्गीतेंतू क्लियर जावन सांगलां. ते गीत उपदेश दिल्ले वेळार क्लियर जावन सांगलां. जाल्यार हे कांय कळना अशें आतां आमी म्हणलेली मशीन आतां वर्क जाता आसाची आमगेले आमी जिवन काडटा आसाची हे कसलेंय कळना ती आतां न्हय. मस्त जनांनी सांगिल्लें आयकलां. मालगड जावन आशिल्ल्या जनांनी सांगिल्लें आयकलां हे भगवद्गीते सकड वाज्यूक जाल्लें प्राय जाल्ले जनान आतां मात तेंतू मस्त नमनेचे कसलें कसं म्हणटा ताका रेस्पॉन्सिबिलिटीज कांय नासतिले. प्राय जावचे वेळार घरांत तूं अशी बसचे वेळार वाज्यूक आशिल्लो तर
हे भगवद्गीते कडेन म्हणून सांगचें हांव आयकलां जाल्यार म्हाका तें समजून दिसना आमी कशी जीवन काडका म्हणून देवान भगवद्गीतेन सांगलां तेन्ना आमी जीवन सूर करता न्हय हें शिकूंक जाल्लें म्हणून म्हाका नेमकूच आसा आतां तुमकां एग्जांपल सांगिल्लें आमी पळोवया तें वॉशिंग मशीन वायट जाता तरी आमी कॅटलॉग वाचूंक आशिल्लें न्हय की यूज करची फुडेंची कॅटलॉग वाचून डायरेक्शन्स सेटिंग्स सगळे मना वोर न्हू कितले चंदायेन तें मशीन आमकां यूज करयत आशिल्लें ना तशीची 10 वर्सां म्हणटा 10 वर्सां म्हणटनाची आमी चेडवांक हे उगूर जावन शिकोवचें सूर केलें म्हण जाल्यार 15 वर्सां म्हणटना 25 चेडवांक 25 वर्सां म्हणटनाकय ते तांकां मना वचता कित जाता ते 25 वर्सां म्हणटा न्हय जनांनी तांगेलें जावन आशिल्लें लायफान तूं वच्चें आनो अम्मा ना आशिना उट्टू आशिना म्हूण न्हय जाल्यार समज सांगल्यार आमगेर मध्य आशिल्ल्या जनांनी सगळें समज इंडिविज्युअल जावन लायफ स्टार्ट करचें 25 वर्सां नंतर न्हय तदन न्हय तांगे लायफान तूं मस्त नमनेचें कश्ट बेजारू सगळें उरचें हे कश्ट बेजारू सगळें हें नाशी पळोवचें आयिल्ली जाल्यारीची ते कशी ओवरकम करता म्हूण सगळें तांकां कळका जाल्यार हे सगळें ताजे फुडें हे भगवद्गीतेचे अर्थ सगळें तांकां फुडें कळका जाल्यार न्हय तशीच हे भगवद्गीते वाचल्यार खुशी मेळटा 700 श्लोक आसता तूं हे सगळे वाचून नाजाल्यार पळयना अशी सांगू शिकून नाजाल्यार ताजे अर्थ पळयना अशी सांगू खंयचे श्लोक आयकल्यार ताजे अर्थ टप्पनी सांगू शिकले म्हूण जाल्यार आमकां जिवनांत आमच्या लायफांत खुशी समाधान आसत म्हणून न्हय ताकाय तुमकां हांव एक एग्जांपल सांगून दिता आमी घरांत जेवणां वताची ते जेवणाच्या आमकां कळकडना तांणी ते आमकां पयले जनांनी आमकां दिलां रांदय एक रांदय आमकां भारी खूश जाता तर आमी आमगेल्या घरांत वापस येताना तांगे लागीं ते रांदय कशी केल्लें म्हणून निमगून बरोवन घेताची रेसिपी घेवन येताची तशी आमी ते रेसिपी घरा घेवन सकाळीं दनपारां सांजे रात्री वाजीत राबून बाय हाट केलें म्हण जाल्यार आमकां तें खाल्लेलें रुची मेळटा ना तेजे रुची आमकां पासय मेळका जाल्यार तें कसो करून जावका ते रेसिपी पळोवन मना करून आमी करका तें रांदय करका एक समेर एक पंता दोन पंता केल्यार आमकां तें रुची मेळची ना जाल्यार करता 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 आमकां ते रुचीकी ताजे पशी लायक रुचीरी आमकां तें रांदय करूं जाता तशीच आतां भगवद्गीते एक पंता दोन पंता वाचल्यार तुमकां एक समेर मना वचना तुमी पळयना अशी शिकूनय तुमकां ताजे न्ही कसलें मेळवचना वाजीत कशी वाजूका मना वोर वाजून मना वोर वाजल्यार नुप्रो कसं करका ते वाजून तुमकां मना गेलेलो अर्थ आसना ते आमगे लायफान तुका अप्लाय करका प्रवर्तीन हाडका आमगेले लायफान तुले एक सिट्युएशन्स येता न्हय ते उडगास करून ते प्रवर्तीर हाडका आमी तशें जाल्यार आमकां खंडीत खुशीरी शांतीरी समाधानेरी जीवन काडूं जाता एक इंट्रोडक्शन जावन भगवद्गीतेक इतलें सांगलां पूर म्हूण दिसता म्हाका आनी भगवद्गीतेचे ध्यान श्लोक फस्ट आशिल्लें ಸ್ವಲ್ಪ श्लोक ताजे अर्थ समेत सांगून दिवका म्हणून तुमी मना दिसता आसा तेन्ना आमी ते सांगू पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम् अम्बा त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भव
ध्वेसिनी हांगा भगवद्गीतेक ध्यान करून आशिल्ले ध्यान श्लोक मनशांक सृश्टी केलेले देवान ते देवानाची येवन सांगून दिलेले भगवद्गीते हांगा पार्था म्हणल्यार प्रिथाल पूतू म्हणत म्हळ्यार आमी लेगचे अर्जुन म्हणून जाल्यार प्रिथाक 3 पूत आसाची भीमा युधिष्ठिर अर्जुना जाल्यार हांगा रोटी मूल जावन अर्जुनाक सांगताची म्हळ्यार आमगेले मोबायल सुपर मार्केट मोबायल फोन मोबायल कोट तशें आसा जाल्यार आमी अयो हांव मोबायल काडले ना म्हणटना आमी खंयचे लेगचे मोबायल फोन म्हणून लेगचे ते सांगिल जाणय आयकूचे जाणय लेगचे एकच ताका तर रोटी मूल म्हणचे तशीच हांगा पार्था म्हळ्यार आमी सगळे जाणां लेगचे अर्जुन म्हणूची अर्जुनाकच सांगलाची अर्जुनाक मुखार रब्बोन देवान सांगिले अर्जुनाक उद्धारण करूक हांगा अर्जुन म्हळ्यार आमी देवान सृश्टी केलेले एक जन जावन आमकां लेगीत पौराणीक मुनी जावन आशिल्ले व्यासान 1,00,000 पेशी चड श्लोक आशिल्ले महाभारताचे महाभारताक 18 पर्व आसा ते 18 पर्वांतुले मध्य सुकून मध्य म्हळ्यार सममध्येन येता 6th चॅप्टर भीष्म पर्व तांतूत भगवद्गीते आसा हांगा अंबा म्हणून सांगून आसा अंबा म्हळ्यार देवी भगवत जावन इकडे येता अम्म जावन आमकां काडया म्हळ्यार आमकां लागीं बसून आमकां मस्त उपदेश दिवचे अम्मान येता तेन्ना अम्म जावन आशिल्ले भगवती जावन आशिल्ले भगवद्गीतेन सांगिल्ले सकडे आमी आयकून घेताची म्हूण आशिल्ले प्रतिज्ञा जावन हांगे ह्या श्लोकाचे अर्थ येता नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दाय पत्रनेत्रे येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप महाभारत म्हणलें तेल बोर्न दवरनो तै ज्ञान म्हणलें भगवद्गीत जावन आशिल्ले दिव्यो जळोवन ताजे उजवाडू सगळे लोकांतूय पावोच तशी केल्लेले व्यासदेवाक मेगेले नमस्कारू 18 पुराणे ज्ञानप्रदीप जावन आशिल्ले भगवद्गीते बरयलेले विशाल बुद्ध जावन आशिल्ले पुल्लले पद्माचे पक्लेशी धोळ आशिल्ले तुमकां आमगेले नमस्कारू वेद शिक्कू जायनातील जनांक सुलभ जावन मना वचूक आतां तांणी पंचावेद म्हणून सांगचे महाभारत बरयल्लें 4 वेद शिकून जातरी उपनिषद शिकूनय सक्कड उपनिषदाचे अर्थ काणू आतां भगवद्गीते बरयल्ले तशी देवान सांगिले तेवय ಒಟ್ಟು कोरनो भगवद्गीते आमकां दिल्लले तुमकां आमगेले नमस्कारू प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः देवालोयर विश्वास दवरल जनांक एक पारिजात रूकशी रबोनो अर्हत आशिल्ले सक्कडे दिवचे देवाले एक हत्तांतू गोडेक चलासूचे बड्डी आनी एक हत्तांतू गोडेक धरचे लाडी धरलले ज्ञानमुद्र धरलले गीत म्हणलेले अमृत सांगून दिल्लले ते श्रीकृष्ण परमात्माक नमस्कारू सर्वोपनिषदो गावो दोक्ता गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर् भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् हांगा सर्व उपनिषदय दूध दिवचे गाय जावन सांगून आसात अर्जुनाक गायचे एद्रा रब्बोचे वस्त्राक एद्रा रब्बेला मात्र गायन दूध दिवचे तशें एद्रा रब्बेले वस्त्र जावन हांगा अर्जुनाक सांगून आसता तशीच गायची लग्गी सुकून आमकां दूध काण दिवचे काम करचे जावन हांगा देवाक सांगून आसा तदना उपनिषद जावन आशिल्ले गायची लग्गी सुकून दूध म्हणलेले अमृत जावन आशिल्ले गीत आमकां काण दिल्लेले देवान अर्जुनाक मुखार रब्बोन कशें आशिल्ले जना कितें म्हळ्यार मन शुद्ध जावन आशिल्ले जनाक बुद्धी शुद्ध जावन आशिल्ले जनाक
म्हळ्यार गीत आयकुच्याक दिशेची कोणे पुणी आमकां गीत सांगून दिता आसता जाल्यार तें आयकुच्याक दिशेची कितली पुण्य कर की तशी आमकां आयकुच्या दिसूका तें एक क्वॉलिफिकेशन जावन आतां हांगा सांगून आसा मन बुद्धी शुद्ध जावन आशिल्ल्या जनांक आतां भगवद्गीता आयकुच्या जेवचें म्हूण आतां सांगून आसा वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वसुदेवाले पोतू कंसाक आनी चाणुराक दिवश मारलेले देवकीले परमानंद जावन आशिल्ले कृष्णू आतां आमगेले जगद्गुरू अंधकार अज्ञान आशिल्ले अंधकार मनांत आशिल्ले देवाले भक्तांगेले मनांचो उजवाड जावन आशिल्ले ज्ञान बरूक अमृत जावन आशिल्ले हे गीता देवान आमकां दिल्लेले तशें आशिल्ले देवूच आतां आमगेले गुरू म्हणून आतां हांगा सांगून आसा भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पल शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामा विकर्णघोरमखर दुर्योधनावथिनी सोतेनगलु पांडवै रणनदी कैवत्तक केशव पांडवांक कशी देवान हे युद्धांत चुकून रक्षण केल्लें कशें आशिल्ली युद्ध आशिल्ली कशें ऑपोजीट सायडा आशिल्ल्या जनांनी हे युद्धांत आड रब्बिले म्हूण सगळें हांगा सांगून आसा व्हडलें समुद्रांत हे युद्ध म्हूण आमी लेखलें जाल्यार तांचे दोनी भागार एक भागार भीष्मू आनी एक भागार द्रोणू हे समुद्रांत उले उद्दाक दुर्योधनाले भयणीले बम्मूण जावन आशिल्ले जयद्रथू गांधारीले भाऊ शकुन्यत व्हडले काळे पातोरू आनी तशीची शल्यू सिसोडी क्रोकोडायल म्हूण सांगून आसा हांगा समुद्रांत उले उद्दाक एक टायमार वैरता तशीची एक टायम मेळतना मागची वता ते आतां कर्ण म्हणून आतां हांगा सांगून आसा तशीची अश्वत्थामू विकर्णू मोरी म्हूण सांगून आसा तशीची दुर्योधनाक सुळी जावन सांगून आसा आनी कोणाकय पांय दवरूकची भंय जेवची तसले हे समुद्रांत युद्ध जावन आशिल्ल्या समुद्रांत येवन पांडवांक एक दोणी चलासितलशीची आतां देव हांगा येयलो ते आतां हांगा सांगून आसा एक दोणी चलासितलशी येवन पांडवांक हे समुद्र म्हणलेले युद्धांत चुकून रक्षण करून आनी एक भागारी पावयलेले देव म्हळ्यार मेघे वैरी विश्वास आशिल्ले कोणाकय खंयची कश्टांतूय हांव सोण घालची ना म्हणून देवान सांगची जावन आतां हांगा दाखोवन दिता मुखं करोति वाचालं पांगं लङ्घयते गिरिं यत्कृपतमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कोणाले अनुग्रह जल्लार पळे मूख जावन आशिल्ले उल्लोचा जायनातिले जनाक उल्लोचा जेवचे तशीची एक पाय सम्मनातील जनांक गुड्ड चोडू जेवचे तशें आशिल्ले परमानंद दिवचे देवाक लक्ष्मी देवी ब्रह्मणाक हांव वंदन करता गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयत्थ पुमान् विष्णोपदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः पवित्र जावन आशिल्ले हे गीताशास्त्र प्रयत्न करून शिकून तांगेले कोण पळय तांगेले जिवनांत प्रवृत्ती हाडटा तांकां भयांत सुकून शोकांत सुकून दुख्खांत सुकून मुक्त जावन विष्णुपदांत पावतांची म्हणत हांगा सांगून आसा गीताध्ययनशीलस्य
प्राणायामपरस्य च नैव शान्तिः पापानि पूर्वजन्मगतानि च. गीता नित्य जीवनांतू आडचे प्राणायाम उठूची देवाक ध्यान करचे जनांगेले पूर्वजन ते कोण पळय तशें करताची ते जनांगेले पूर्वजन्म पाप थाय ना जत्ता म्हणत हांगा सांगलां. मलिनैर्मोचनं पुंस्वां जलस्नानं दिने दिने सक्रगीताम्बसी स्नानं संसारमलनाशनं. केदनाय नवचे आमगेले हांगा चिक्कोर वचूक तशीची आमगेले मन पूट करूक केदनाय गीता वज्जुका म्हणत हांगा सांगून आसा. तशी केल्ले ಮುಂಜಲಾರಿ आमगेले मन पूट जेवचे नंतर ये भूमींतू आमी कसं कर्मा फळ जावन पळय हे भूमींत आमी जनन जल्यांची ते थाय ना जत्ता म्हणत सांगून आसा. गीता सुगीता कर्तव्य किं मन्ये शास्त्रविस्तरे स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मद्विनिसृत. गीता बारी चंद जावन शिकूका मना करका ते आमगेले कर्तव्य जावन लेखूका. इतके म्हळ्यार पद्मनाभाले जिब्बेन सुकून आयिलत गीता अज्जे पशी ओड विंगड खंयचे शास्त्र ना आमगेले मन पूट करूक. भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रद्विनिसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. महाभारत म्हणलेले अमृतांत चुकून गंठून कळलत देवाल तोंडा सुकून आयिले भगवद्गीत म्हणलेले गंगा ते कोण पित्त म्हळे तांकां वापस जन्मांतू येवक जेवची ना म्हणत हांगा सांगून आसा. एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एके मन्द्रस्तस्य नमामि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवः. देवकी पुत्रान म्हणलें गीतत एक शास्त्र देवकी पुत्रत एक देवू एक मंत्रत असं ते देवाल मंत्रत. तशीची एक कर्मत आमी कजलले ते देवाले सेवेत. शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं. शांतस्वरूप अनंत वैरी शयन कोर नशिले नाभींत सुकून पद्मपुष्प आयिले देवान सर्व देवांनी ईश्वर म्हूण सांगचे ईश्वर जावन आशिल्ले सर्व देवांक ईश्वर जावन आशिल्ले हे लोकाक आधार जावन आशिल्ले आकाशशी सर्व लोकांतूय आशिल्ले. तशीची नव मोडाचे रंग आशिल्ले चंद अंग आकार आशिल्ले लक्ष्मी देवीले बम्मूण जावन आशिल्ले योग्यंक ध्यानांतू अनुभवांत येवचे तावरे फुलाचे पद्माचे पद्मशी दोळ आशिल्ले सगळे लोकाक नाथू जावन आशिल्ले. हे संसारांतुले भयस करचे सक्कडे नाक रूप तकीत आशिल्ले विष्णुदेवाक वंदन म्हणत हांगा सांगून आसा.